हांव एका मॉलाक गेल्ल्या वेळार हांवें थंयसर पळयलें एका ल्हानशा भुरग्याक ताच्या आवय बापायन एका त्या व्हिलारच्या गाडयेर हाडलां, तें लोटून हाडून आयल्यान. आनी तिसल्यान हांवें पळयलें थंय एका व्हडली मायकी तांणी एका व्हील चॅरार हाडलां, कित्याक तिका चलोंक जायना. तें दोनी लागीं येता आसतना त्या व्हडली मायन त्या भुरग्याक पळयलें आनी एक हांसो दिलो. भुरग्यांनी व्हडली मायक पळोवन हांसो दिलो. त्या व्हडली मायची घरचीं आनी ह्या भुरग्याचीं घरचीं वळखीचीं जाल्यान तीं एकामेकाक उलोवंक लागलीं. पूण ह्या व्हडली मायक ह्या भुरग्याक पळयलेंच म्हाका म्हज्या काळजांत भोगलें. जिवीत आरंभ ह्या तरान जाता, जिविताचो अंती त्याच तरान जाता. आमी जिविताच्या सुरवेर ल्हान भुरग्याक चलोवंक जायना, त्या भुरग्याची जतन घेवचें पडटा. ताका मेळ्ळें केल्यार ताणें ताका नितळ करूंक जायना, ताका वय सगळी निताळाय ताच्या आवय बापायन करची पडटा. प्राय जाल्या उपरांत त्या व्हडली मायकी कसलेच तरान आपणाकच नितळ करूंक जायना, तिच्या घरच्यांनी नितळाय करचें पडटा. जिविताची सुरवात, जिविताचो समाप्त एकाच तरान आसता. भोव मोगाच्यानो, तुमकां एक वर्त्या कुरप्याचो दीस हांव मागतां. समयाच्या हाजरपणांत प्रवेश जावच्या पासत सांतीसेम त्रिंदादीक आमी मान करुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. सर्वेस्पराचे नांवी आमचो आधार, ताणें रचला सर्ग आनी संवसार. सर्वेस्परा आयक म्हजें मागणें आनी म्हजी बोब तुज्या मुखार पावोवन दी. सर्वेस्पर तुमचें सोवें आसो आनी तुमचें सोवें आसो. भोव मोगाच्यानो, आज आमी वडिलांक मान दिवच्या विशांत, गौरव दिवच्या विशांत आनी वडिलांनी गौरवाची आनी आशिर्वादांची जावच्या विशांत आमी नियाळ करता. देखून आमी एक गीत आमी गावया आवय बापायक मान आनी गौरव दिवच्या विशांत. आवय बापायक मान दी, उतरांक तांच्या कान दी. केदींच तांकां दुखय नाका, मोगाक तांच्या स्थान दी. आवय बापायक मान दी, उतरांक तांच्या कान दी. केदींच तांकां दुखय नाका, मोगाक तांच्या स्थान दी. आवय बापायचो मोग केलोय तर देवा थावन मेळटा तुका आधार. पातक तुजें बक्षितलो, संतोश तुका लाभयतलो. पातक तुजें बक्षितलो, संतोश तुका लाभयतलो. लांबावक तुका तो वासयतलो, लांबावक तुका तो वासयतलो. आवय बापायक मान दी, उतरांक तांच्या कान दी. केदींच तांकां दुखय नाका, मोगाक तांच्या स्थान दी. केदींच तांकां दुखय नाका, मोगाक तांच्या स्थान दी. देवान दिल्ल्या त्या आवय बापाय सदांच तुजो तो मोग दाखय. सांडी नाका, खेंडी नाका, केदींच तांकां दुखय नाका. सांडी नाका, खेंडी नाका, केदींच तांकां दुखय नाका. मोरा पर्यांत तांकां दोशी नाका, मोरा पर्यांत तांकां दोशी नाका. आवय बापायक मान दी, उतरांक तांच्या कान दी. केदींच तांकां दुखय नाका, मोगाक तांच्या स्थान दी. केदींच तांकां दुखय नाका, मोगाक तांच्या स्थान दी. आवयक तुज्या तूं रडय नाका, बापायचेर तुज्या उपराट नाका. खोडी तांच्यो काडी नाका, पाटी तांकां उलय नाका. खोडी तांकां काडी नाका, पाटी तांकां उलय नाका. आवयक बापायक तुज्या दुरसा नाका, आवय बापायक तुज्या दुरसा नाका. आवय बापायक मान दी, उतरांक तांच्या स्थान दी. केदींच तांकां दुखय नाका, मोगाक तांच्या स्थान दी. केदींच तांकां दुखय नाका, मोगाक तांच्या स्थान दी. प्रार्थुया. भोव मोगाळा सर्गींचे बापा, तुवें आमकां आमच्या आवय बापायक दिलाय, कित्याक तूंच आमचो खरो बापूय आनी खरी आवय. ह्या संवसारांत तुवें आमकां तुजो मोग, तुवें वेंचून काडलेल्या आमच्या आवय बापायक
मारिफात तूं दिताय. देखून आमच्या आवय बापायंक आनी आमच्या वडिलांक तशें मालगड्यांक आनी शिक्षकांक आनी गुरूंक आमी खालतेपणान तांच्या सांगाता वेव्हार करी जाय, तांकां मान गौरव दी जाय, तांचे आशिर्वाद जोण घेवन ह्या संवसारांत सुफळ आनी महिमेची जिणी जिये जाय म्हूण तूं आशेताय बापा. तर तुज्या उतरां प्रमाणें आनी तुज्या उपादेसा प्रमाणें आनी तुज्या सुवार्थेच्या वसवाडात जियोंक बापा आमकां हर एकल्यां फोव कर. दिव्य वाणी लायव्ह ह्या मागण्याच्या कार्यक्रमाचेर आशिर्वाद घाल बापा. ह्या मागण्यांत वांटिल्ले जाता हर एकल्यांक विशेश आध्यात्मीक वाडवळ आनी जे कितें ह्या मागण्या वेळार तीं आशेतात, आवंडेतात आनी विनवणी घालतात त्या सर गरजांनी तूं तुज्या भुरग्यांक पाव बापा. हे आमी मागता तुज्या पुता आमच्या समिया जेजू क्रिस्ता वरवीं, जो खरो देव तुज्या सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी रासवड चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन, आमेन, आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. भोव मोगाच्यानो कशीं आसा तुमी सगळीं? समिया जेजू क्रिस्ताच्या नांवान हांव तुमकां हर एकल्यांक व्हडा मानान, मोगान आनी घनान ह्या दिव्य वाणी लायव्ह मागण्याच्या कार्यक्रमाक स्वागत करता. मोगाच्यानो तुमी खंयसर आसल्यार ह्या मागण्यांत वांटेली जावन हे कार्यक्रम तुम्ही पळयत आसतना आनी आयकत आसतना स्वामी जेजूस मोगाच्यान तुमच्या जिवितांत प्रवेश जाता. स्वामी जेजूक मोगाच्यान विजाची गरज ना, पासपोर्टाची गरज ना, ह्या कसल्याच ट्रॅव्हल परमिटाची गरज ना. तूं खंयसर आसाय, खंयच्याय देशांत, या खंयच्या शहरांत, खंयच्याय परिस्थितींत तूं ड्रायव्ह करनासाय, या कुजनांत वय रांदून आसाय, या फॅक्टरींत काम करनासाय, या तुजे बिझनेस वयवाट करनासाय, या तोटांत भागीन तूं काम करनासाय, खंयसर तूं आसल्यार स्वामी जेजू तुज्या जिवितांत येवन तुजें जिवीतच आशिर्वादाचें करता. तर मोगाच्यानो आज आमचें जिवीत आशिर्वादाचें खण घेवच्या खातीर देवान दिवचो एक अपुर्बाय असो उपाय जावन आसा. आवय बापायंक मान दी आनी सर्वेस्पोर देव तुजेर आशिर्वाद घालतलो. होय, आवय बापाय लागीं बेसांव काणगे आनी तूंय एक बेसांव असो व्यक्ती जातलोय. वय आवय बापायचे वडिलांचे आशिर्वाद घे, तूं एक आशिर्वाद जातलोय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून मोगाच्यान आमच्या मालगड्यान तावन देवान आयिल्ली एक रीत रिवाज संप्रदाय मात्र न्ही, पवित्र पुस्तकांत देवान सयत आमकां फरमायलां. वय आवय बापायंक मान दी, उतरांक तांच्या कान दी, मोगाक तांच्या स्थान दी. देखून मोगाच्यान वडिलां पळयतच आमी सांगूंक आसा, बेसांव दी माय, बेसांव दी बाबा, बेसांव दी डॅडी, बेसांव दी मम्मी, बेसांव दी वडिलांनो, बेसांव दिया याजकानो, पाद्र्यापानो म्हणून मोगाच्यान आमी विचारता. कित्याक आमची वडिलां एक आशिर्वाद बेसांव जावन आसात. आमची वडिलां, आमची प्रायवंतां आमकां खंडी जावन एक वजें न्ही, बगार ती एक आमकां आशिर्वादांची आनी बेसांवांची देवाच्या कृपेची जर जावन आसा. कित्याक प्रायवंतांक मोगाच्यानो आमच्या चड प्राय जाल्या. प्राय सांगता देव तांकां जाणवाय दिता, कुरपाय दिता आनी आध्यात्मीक तरान देव तांकां फळां बरी ती करता. देखून आवय बापायंक आनी वडिलांक आमी कित्याक मान गौरव दिजे ह्या विशयान नियाळ करतना पयलो विशय जावन आसा, प्राय सांगता जाणवाय येता. कित्याक प्रायवंतांक मोगाच्यानो एक विशेश अनुभव आसा, अनुभवाची जाणवाय तांकां मेळटा आनी ती वांटून घेवंक सदांच तयार आसतात. देखून जॉबाच्या बुकांत 12व्या वसरांत 12व्या वळीर आमी वाचता, प्रायस्ता लागीं आसा जाणवाय, उतर प्रायस्ता लागीं आसा समजणी. प्राय जाल्ल्या तितली मोगाच्यानो थंयसर जाणवाय येता, समजणी येता. देखून सर्वेस्पोर देव इस्रायलितांक त्या इजिप्ताच्या गुलामपणांतावन ताणें तांकां बसयल्ल्या त्या इस्रायल गांवाक आपूण व्हरच्या खातीर मोइजेक विंचता आसतना मोइजेची प्राय 80 वर्सां जावन आसली. बुक ऑफ एक्सोडस चॅप्टर 7 वर्स 7, निर्गमन बूक आवस्वर 7 वळ 7. मोइजेक 80 वर्सां प्राय, 80 वर्सांच्या प्रायर ही एक वर्ती जबाबदारी ताणें देवातावन वयसून घेतली. कित्याक ताच्या जिवितांत देवान प्राय सांगता जाणवाय दिली. देखून म्हाकाच्यानो आमी ल्हानांनी ह्या तरणाट्यांनी केदाळे वडिलांक मान गौरव दिवन तांच्या उतरांक कान दिल्ल्या वेळार तांच्या अनुभवाचीं उतरां, तांची जाणटेकायचीं उतरां आमी जिवितांत पाडाव जायनाशें, नाश जायनाशें, खंय सुकोवन वचनाशें, ह्या वांकड्या तिंकड्या वाटेन वचनाशें आमकां मोगाच्यानो सांबाळटा. दुसरें जावन आसा, वडिलां आवय बापायां
आशिर्वादाची एक झर जावन आसा. कित्याक ती आमचेर आशिर्वाद घालतात. न्हयच हात उखलून प्रायवंत आमचेर आशिर्वाद घालतात. ती आमच्या खातीर मागतात. आमचे चड वेळ तांकां मागण्याक आसा. आमचे चड वेळ तांकां आसा मिसाक वचोंक. आमचे चड वेळ आसा तेन्ना एक बरें खुमसार जावंक. आमचे चड वेळ तांकां आसा कोणतासो तेस करूंक, विविध नोवेनां करूंक, रेतेऱ्यो करूंक. आनी अशें ती आमकां आशिर्वाद जावन आसात. मात न्ही वडिलांक मोगाचें न्हू वय एकच आशा तांच्या भुरग्यांनी तांच्या सद्दतीन हर एकल्यांनी बरो फुडार आसा करी जाय म्हणून ती निरंतरी आमकां प्रेरण दितात, आमकां पाठिंबो दितात, उत्तेजन दितात. दे एनकरेजस, दे इन्स्पायरस, दे लीडस. मात न्ही आमच्या जिवितांत आमी केदींच वांकडे तिंकडे वाटेन वचनाशें परतून परतून आमकां ती जागयतात तांच्याच जिवितांत जाल्ली घडीत आमकां सांगून. म्हूण ह्या बुकांत आमी वाचता 16व्या वसरान 30 आनी 1 वळीर. Book of Proverbs chapter 16 verse 31. पीके केस महिमेचो मुकुट सुगुणाच्या वाटेन चलतल्यांक ते मेळटात. पीके केस महिमेचो मुकुट सुगुणाच्या वाटेन चलतल्यांक ते मेळटात. म्हणजे आमची आवय बापूय, आमची म्हालगणी तांचे केस पिकल्यात. मात न्ही सुगुणाच्या वाटेन चल्ल्यान थोडे पटीन ती वांगड्या तिंगड्या वाटेन चल्ल्यान जाल्यार वय त्यांनी देवा कडचें मोगसाणें मागून वांगडी वाट सोड परतून सारक्या वाटेर आयल्यान देखून देवान तांकां लांब आवक दिला. तांचे तावन मोगाचें आमी शिकचें जायतें आसा. आमकां सिमिया प्रवादीचो आनी तशेंच त्या आन्ना प्रवादिनीची एक अपुर्बेची देख आसा. जेजू बाळकाक घेवन मोरी माय आनी सांजूचे बाप जेरुसलेमाच्या देवाळाक वेतात. थंयसर देवाळांत भुरग्याक भेटोवंक थंयसर सिमिया प्रवादी आनी आन्ना प्रवादीन सोबार वर्सांत हांव देवाळांतूच रावन सोडवणदारीची वाट ती म्हणून आसली. मागण्यांत आनी ध्यानांत ती वेळ करची आसली. संवसाराच्या सर लवतवण्यांत आनी पाठ केल्लो देखून जेजू बाळका पळयतच आनी खंयच्याय एका भुरग्या पळयल्या बरी तांकां जावना. देवान दिल्ल्या त्या जाणवायेन पवित्र आत्म्याचे सक्तेन ती जाणां जातात जेजू बाळक जावन आसा ह्या सगळ्या संवसाराचो सोडवणदार. तो जावन आसा देवांचो देव, रायांचो राय आनी खरो सोडवणदार म्हूण वळखून ताका हाती घेतात. आनी ती जाणवायेन भरोवन मोरये मायेक आनी सांजूचे बापाक त्या बाळकाच्या महिमे विशांत आपुरबायेन कळीत करतात. मोगाचें न्हू आमी वडिलांक मान दिवन गौरव दिवन तांच्या सांगाता वेळ करशीत आसतना आमच्या जिवितांत देव कितें करूंक वचत, आमच्या जिवितांत देव कितें करूंक शकता हें मोगाचें न्हू आमकां ती सांगून आमचें तें भावार्थ वाडयतात आनी आमकांय ती पाठिंबो दितात आनी आमकां एक आशिर्वादाची झर जातात. तिसरें जावन आसा आमचो भावार्थ गूण करूंक आमची वडिलां आमकां एक आशिर्वाद जावन आसा. आमी पळयता आमच्या वडिलांक, आमची प्रायवंतांक ती चड वेळ मागण्यांत करशितात, चड वेळ हात जोड करशितात, चड वेळ दिंबयेर करशितात, चड वेळ पवित्र पुस्तक वाचच्यांत करशितात, चड वेळ आलतारी मुखार इगर्जेंत कॉपेलांत रेर करच्यांत आनी थोडीं जाणां विशेश आध्यात्मीक वाडवळ जोडलेली मौनपणान ध्यान करनी तांचो वेळ करशितात. कितेंय आमी तांकां सांगल्यार जवाब दिवचे पयलें बरेंकन चिंतून पवित्र पुस्तकाच्या उतरां प्रमाणें विशेश आध्यात्मीक अनुभवात थावन ती बरेंकन ती उलयता आसतना आमकां चड आनी चड आध्यात्मीक जिणी जियोंक आमकां ती वत्त्या तरान आमकां ती कुमक करतात. चवथें जावन आसा ही प्रायवंतां आमकां मालगड्यांत हांव देवान आयिल्लें बरें आस्त बदेक आमकां ती फावो करतात. न्हयच आमच्या मालगड्यांनी जायते वावंट मिनात करून आमच्या खातीर जायते पयशे जोड बँकान दवरल्यात, तांणी रोखन जागो करून दवरला आनी व्हडलें सयत घर बांदून दवरलां, घरांत जायत्यो सवलती करून दवरल्यात. मात न्ही जायत्या इश्टा मंत्रांक दायज्या गोत्रांक तांणी जोड दवरलां आमकां वळखीची, आमकां कुमक करची, आमकां गरजे पावचे तसलीं. मात न्ही आमच्या वाड्यांत, समाजेंत, फिरगजेंत, वाराड्यांत, दियेसीसींत, सगळ्या देशांतच आमकां वय एक बरें नांव जोड दवरलां आमच्या कुटुंबाक. आमच्या वडिलांनी थोड्यांनी जोड दवरना जावंक पुरो पूण 16 जाणांनी तशें जोड दवरलां. मात न्ही जायतें भांगार करून सयत दवरलां आमकां, ताचे चड तांणी जोड दवरलां आमकां बरें चिंतप, बरें भोगप, बरें अनुभव आनी बरीं उतरां, बरें सेगूण, बरें रिती रिवाज ताणें आमकां जोड दवरल्यात. किर्तनाचो बूक म्हणटा 140:5 चवथी वळ Psalm 145:4 संतत संततीक परगडता
तुज्या कृत्यांची होडवीक आनी तुज्या विजमीत करण्याचें करता वर्णन. संतत संततेक परगडता. सर्वेस्परा देवा, तुज्या कृत्यांची होडवीक आनी तुज्या विजमीत करण्याचें करता वर्णन. आमची वडिलां आमकां परतून परतून सांगता देव कसो आमच्या पुर्वजांत थंय वावुरलो, कशें तो आमच्या मालगाड्यान थंय वावुरलो, कशें आमच्या पुर्वजांक आमच्या मालगाड्यांक ताणें राखलें, सांबाळलें, चलोवन हाडलें. आनी तर आमी आमच्या जिवितांत बऱ्या फुडार आसा करीचय आनी आमच्या भुरग्यांक मुखल्या संततेक वय बऱ्या फुडाराची आशिर्वादां तांकां आमी एक आस्त बदीक जावन दिजे जाल्यार कशें आमी देवाचेर पातयेणी दोन जियेचय हें मोगाचें न्हू आमकां आमची वडिलां बरेंकन समजयतात. हाका एक बरो एक धाकलो आसा दावीद रायाती. आमी वाचता थंयसर रायांच्या पयल्या बुकान 2ऱ्या वसरांत पयल्या वळीर आनी दुसऱ्या वळीर पयल्या वळीर तावन 4थी वळ पर्यंत 1 Kings chapter 2 verse 1 to 4. दावीद राय आपूण मरता म्हूण कळ्ळेंच आपल्या खटल्या लागीं आपल्या भुरग्यांक आपयता आनी विशेश जावन साल्मांव रायाक तो आपयता आनी साल्मांव रायाक बरी बुधबाळ तो दिता. आपल्या खटल्यार तावन पिडेंत मोरोंक लागीं जाल्लो दावीद आपल्या पुताक खटल्यार तावनूच बरें शिक्षण दिता, बरी जाणवाय शिकयता आनी ताका बरें करून थंय तावनूच तरबेती करता. कशें ताणें देवाचेर पातयेणी विस्वास दवरून जियोवची गरज आसा, कशें ताणें देवाच्या जाणवायेच्या उतरां प्रमाणे जियोवची गरज आसा गी म्हणून देखून साल्मांव राय विशेश जाणवायेन भरलो. आमी आमच्या वडिलांची उतरां आयकलीं जाल्यार आमच्या काळजांत जगोवन दवरलीं जाल्यार मोगाचें न्हू तीं जाणवायेचीं उतरां आमच्या जिवितांत बऱ्या फुडाराक बुन्याद जातलीं. आनी पांचवें जावन आसा आमच्या अस्कतकायेन ती एक बोळ जावन आसात. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. आमची आवय बापूय आमची वडिलां आमच्या अस्कतकायेंत आमकां बळवंत करतात, मात न्ही आमच्या जिवितांत आमकां फळां बरीत करतात. कोरिंथकारां बरयलें 2रें पत्र तुमी उक्तें करा 4वा वसर 6वी वळ 2 Corinthians chapter 4 verse 16. ह्या पासत आमी धैर्यसाणी नांव जरी आमचें भायलें सैंब इल्लें इल्लें नाश जावन वता तरी आमचें भितरलें सैंब जिवान भरोन भरोन येता. प्रेज द लॉर्ड. ह्या वरवीं आमी धैर्यसाणी नांव म्हणटा सांत पावल, कित्याक आमचें भायलें सैंब म्हळ्यार आमची भायली कूड इल्लें इल्लें नाश जावन वता तरी म्हणजे मोगाचें न्हू प्रायवंतांक प्राय जावन येता आसतना तांची हाडां कंब जातात, हाडां दुखतात, गांठींनी दूख आसता, थोड्यांक युरीक एसिडीचे समस्या आसा आनी थोड्यांक रोमॅटीक आर्थरायटीस वाताचे समस्ये आनी थोड्यांक जिरवण्याचे समस्ये, थोड्यांक ते मोला व्याधी या पायल्स या थंयसर रगत येता तांच्या उदकाड जावच्या जाग्यार आनी थोड्यांक मुताचे समस्ये युरिनरी इन्फेक्शन, थोड्यांचें मूत रावना आनी तांकां वेगळीं परतून परतून मुतोंक वचचें पडटा, रातींक परतून परतून उठाचें पडटा, तांकां न्हीद येना, मतींत तकलेंत कितें कितें तांकां साहित्य समस्या जातात. हे सगळे समस्या आयल्यार आमच्या मालगाड्यांनी देवाचेर पातयेणी विस्वास दवरून जियेल्या वरवीं देव तांचे द्वारे वावुरला आनी तसो देव म्हाकाय तुकाय तीच एक आमकां देख आमच्या मालगाड्यान थावन दिता. सांत पावला बरी आसलो भावार्थ पातयेणी विस्वास आमच्या मालगाड्यांनी तो आपणावंक जाय तेन्ना खरेपणी न्हयच ती आशिर्वाद दितली, तीच एक आशिर्वाद जावंक पावतली. सांत पावलाची उतरां हर एका मालगाड्यान आयकोंक फावो. तिमोथी बरलें 2रें पत्र थंयसर 4वा वसर 6व्या वळीर तावन 8 वळ पर्यंत 2 Timothy chapter 4 verse 6 to 8. हांव आतां म्हाका भली कसो भेटोवच्या स्थितीर पावलां. वय मोगाचें प्राय जाता आसतना जायती पिडा शिडा येवन खस्ट येवन अनवरां येवन आमी मरता म्हणल्यार बरी आमी बगता, पूण तेन्ना मोगाचें निराश जावचें न्ही, देदेस्पर जावचें न्ही. बगार सांत पावल एक प्राय जाल्लो मनीस कशें आमकां उत्तेजन दिता पळया. हांवें वेसो वेळ लागीं पावलां पूण म्हजें झूज हांव बऱ्या तरान झुजलां, म्हजी धांव हांव बऱ्या तरान धांवलां आनी नितीचो मुनसिबदार म्हजो सर्वेस्पर देव म्हाका दिवंक वेच्या त्या इनामा पासत, त्या मुकुटा पासत, त्या कीर्त आनी महिमे पासत हांव व्हडा अत्रेकान राखून आसा. हालेलुया. मोगाचें न्हू प्रायवंतांनी एक आशिर्वाद जायचे जाल्यार सर्गींचेर तांणी दीस कसयचे. ह्या संवसारांत तांणी सोंसलेल्या कश्टांक, तांणी केल्ल्या त्या त्यागांक, सॅक्रिफिसांक सरकार वत्तें इनाम आसा म्हणून तांणी भरवशान राखा जाय आनी हेंच भुरग्यांक एक आशिर्वाद जावंक पावता. आनी 6वें जावन आसा आमची म्हालगाडी मोगाचें न्हू देवाच्या विस्वासीपणाक एक साक्ष जावन आसा. दे आर अ विटनेस टू द फेथफुलनेस ऑफ गॉड. मोगाचें न्हू कोणाक एक लांब हावक मेळ्ळें म्हळ्यार मोगाचें न्हू म्हजें या तांचें
हे विस्वासीपण न्ही. देव तांच्या जिवितांत विस्वासी रावलो देखून 25 वर्सांचो जुबलेव, ह्या 50 वर्सांचो जुबलेव, ह्या वज्रोत्सव, ह्या आनी कसलोय रत्नोत्सव करूंक देवान तांकां फावो केलें. म्हणजे तांच्या जिवितांत कितलीं पातकां आसल्यार देवान बक्षिलीं, कितले अविस्वासी जाल्यार देव विस्वासी रावलो. म्हज्या जिविता विशयान म्हाका हांवें नियाळ करता तरी एक फावटी हांवें तेंच म्हणचें, हांव अविस्वासी जाल्यार म्हजो देव विस्वासी रावलो. हांवें म्हज्या देवाक दुखयलें जाल्यार ताणें म्हाका दुखोवना. हांवें ताका निराश केलें तरी ताणें म्हाका निराश करूना. देखून सर्वेस्पर देव म्हजो मोग करता. किर्तनाचो बूक 9:1 वळ. साम 91:16. लांब आवक दिवन हांव तुका ददोशी करतलो, म्हजें तारण पळोवंक तुका फावो करतलो. अशें मोगाचें सर्वेस्पर देव म्हजे लागीं तुजे लागीं उलयता. जॉबाच्या बुकांत पळया 2:2 10व्या वळींतावन 17वी वळ पर्यंत आमी वाचता. जॉब चॅप्टर 42 10-17. जॉब विस्वासी रावलो, सगळें ताका पाटी मेळ्ळें आनी 140 वर्सां तो लांब आवक जियेलो. आनी मरता आसतना मोगाचें ताणें 4 संततीक पळयलें. ताणें भुरग्यांक पळयलें, भुरग्यांच्या भुरग्यांक पळयलें, भुरग्यांच्या भुरग्यांच्या भुरग्यांक पळयलें, भुरग्यांच्या 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 भुरग्यांक ताणें पळोवनचे भाग देवान ताका फावो केले. कित्याक तो देवा थंय विस्वासी रावलो. देखून देवान ताका सकट ताणें होगडायलें, पाटी दिलें. आमच्या जिवितांत कितें होगडायलां जाल्यार मोगाचें ह्याच संवसारांत देव आमकां पाटी दितलो, नाजाल्यार मोगाचें येवच्या संवसारांत तो पाटी दितलो. असलो भरवोसो आमच्या प्रायवंतांचो आमचो जायचो, तशेंच ल्हान भुरग्यांचो तरणाट्यांचोय होस्सो विस्वास जायचो. आनी 7वें जावन आसा, प्राय जावन येता आसतना देवान दिवचो अवकाश सासणाच्या जिविताक एक बरी तयाराय करूंक. वय आमी केवल वर्सांनी प्रायवन जाल्यार पावना, आमी कुरपेन प्रायवन जायचें. लुकाच्या वांजेलान 2ऱ्या वस्वरांत 20:9 वळीर आनी 30व्या वळीर आमी वाचता. लूक चॅप्टर 2:29-30. तो प्रवादी सिमियोन जेजू बाळका पळयतस देवा लागीं अशें मागता तो, सर्वेस्परा आतां जाल्यार तुज्या साकराक समाधानेन वसोंक दी, कित्याक तुजी बसावणी तुवें पाळली. म्हज्या दोळ्यांनी तुजी सोडवण हांवें देखली. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. मोगाचें आमच्या जिवितांत आसाच एक वर्ती उर्बा. देवाची सोडवण म्हज्या जिवितांत जारी जायची. हांवें देवाची सोडवण म्हज्या जिवितांत हांवें पळयची. आनी असली एक धादोसकाय सिमियोनाक तिच्या उतर प्रायर मेळ्ळी. आमकांय दिवंक तो आशेता. मोगाचें पोरण्या तेस्तामेंतांत आनी एक आमकां एक बरो दाखलो आसा, एक बरें जिवीत आसा. तें जावन आसा जाकोबाचें. जाकोब मरच्या वेळार तो आपल्या भुरग्यांक सगळ्यांक आपणा सरशी आपयता. उत्पत्ती बुकान 40:9 वस्वरान 30:3 वळीर आमी वाचता. जेनेसीस चॅप्टर 49:33. थंयसर जाकोब मरोंक लागीं जाता आसतना आपल्या भुरग्यांक आपयता आनी तांकां आशिर्वाद दिता आनी तांकां बरें मागता आनी तांकां बोधबाळ सांगता आनी उपरांत तो प्राण सोडटा. प्राय जाल्ल्यानी मोगाचें केदाळे तांची दिश्ट सर्गार लायचय. मेलिरुವುದು ನಮ್ಮ ಮನೆ, ಇಲ್ಲಿರುವುದು ಸುಮ್ಮನೆ. सर्गार दीस लावन ह्या संवसारांत सासणाच्या जिविताक बरी एक तयारी केल्ल्या वेळार न्हीच प्रायवंतां आशिर्वाद दिवंक शकतात. बगार तिनच एक आशिर्वाद जातात. आनी आमी तरणाट्यांनी प्रायवंतांक विशेश तरान मोगाचें आमी मोग आमचो दिसय आनी तांच्या खातीर आमी मागजय, तांच्या खातीर आमी मागजय. वय एक फावटी हांव एका मॉलाक गेल्ल्या वेळार हांवें थंयसर पळयलें एका ल्हानशा भुरग्याक ताच्या आवय बापायन एका त्या व्हिलारच्या गाडयेर हाडलां. ते लोटून हाडून आयल्यान आनी तिसल्यान हांवें पळयलें थंय एका व्हडली मायकी तांणी एका व्हीलचॅरार हाडलां, कित्याक तिका चलोवंक जायना. तें दोनी लागीं येता आसतना त्या व्हडली मायन त्या भुरग्याक पळयलें आनी एक हांसो दिल्यो. भुरग्यांनी व्हडली मायक पळोवन हांसो दिल्यो. त्या व्हडली मायची घरचीं आनी ह्या भुरग्याची घरचीं वळखीचीं जाल्यार ती एकामेका उलोवंक लागलीं. पूण ह्या व्हडली मायक ह्या भुरग्याक पळयलेंच म्हाका म्हज्या काळजांत भोगलें. जिवीत आरंभ ह्या तरान जाता, जिविताचो अंती त्याच तरान जाता. आमी जिविताच्या सुरवेर ल्हान भुरग्याक चलोवंक जायना. त्या भुरग्याची जतन घेवचें पडटा. ताका मेळ्ळें केल्यार ताणें ताका नितळ करूंक जायना. ताका वय सगळी निताळाय ताच्या आवय बापायन करची पडटा. प्राय जाल्या उपरांत त्या व्हडली मायकी कसलेच तरान आपणाकच नितळ करूंक जायना, तिच्या घरच्यांनी नितळाय करचें पडटा. जिविताची सुरवात, जिविताचो समाप्त एकाच तरान आसता.
तर मोगाच्यान ताच्या मोदेगात आमी विसरोंक नजो की एक दीस आमी ल्हान भुरगीं आसल्या आमच्या आवय बापायन आमकां लायलां. देखून आमी उतर प्राय येता आसतना वय आमी परतून त्याच तरान हेरांनी आमची जतन घेवची पडटली. देखून आमच्या तरणाटपणाच्या दिसांनी आमच्या सर्वेस्परा रचणार असो उगडास आमी विसरोंक नजो. मात न्ही वय आमकां लायलेल्या आवय बापायचो उडास करून तांची बरी करून जतन घेवचें, तांचो मोग करीचें. आनी तशेंच आमी एक दीस उतर प्रायेक पावता हांव देखून तांच्या तरणाट्यान तावन आमी मोगाचें न्हू बरी करून आमी तांचे तावन आमच्या जिवितांत शिकासय उडास तुमी तोरा मोगाचें न्हू वय. आनी आमकां पयत पुस्तकांत धाकले आसात कोणें आपल्या आवय बापायक प्रायवंतांक मान दिलो तांच्या जिवितांत ती वर्ती जाली. आमकां आसा आबेल, आदाम आनी येवेचो पूत. आनी आवय बापायनी सांगिल्ल्या प्रमाणे ताणें देवाक बली भेटयली, देवाक तो मानवालो. तेच परी आमी पळयता इजाक आवय बापायक अब्राहमाक आनी साराक तो खालतो जालो आनी देखून देवाचें आशिर्वाद ताचेर आयलें. जाकोब आपल्या आवयक बापायक विशेश मान दिता, देवान ताका विंचलो आनी जाकोबाचे भुरगीं तांच्या बापायक जाकोबाक मान गौरव दितात आनी देव तांकां हर एकल्यांक एका कोळयेचो बापूय करता. जाकोबाचे 12 जाण पूत 12 कोळयांचे बापूय जातात. सामुएल आपल्या आवयक आनी बापायक हान्नाक आनी एल्कानाक मान गौरव दिता. देव ताका प्रवादी जावन विसता. तोबियास आपल्या बापायक तोबिताक आवयक साराक तो खालतो जाता, देव ताका वर्तो करता. जॉबाचे भुरगीं आपल्या बापायक जॉबाक विशेश मान गौरव दितात, देखून देव तांकां वर्तो करता. मोरी माय आपल्या आवय बापायक अन्नाक आनी जोकिमाक खालती जाता, देव तिका वर्तें करता. जे कोण आवय बापायक विरोध उपराडतात, आवय बापायक मान गौरव दिनात ते पाडाव जातात. पळया तो कायन आदाम आनी येवेचो पूत आवय बापायन सांगलें आयकना, देवाक मानवाच्या तसली बली भेटोंक तो तयार जायना. देखून देवाचो शिराप तो जोण घेता. नोयेचे पूत 2 जाण आसले, एकलो तरी बापायक मान दिता आनी एकलो बापायचें बेबदेपण पळोवन बापायची खेळकुळां करता आनी बापूय बेबदो जावन विणगो जावन पडिल्ल्या वेळार ताचें विणगेपण पळोवन तो हांसता, देखून तो नाश जाता. जाकोबाचे पुती जुजे तरी भोव प्रामाणीक आनी भक्तिवंत, पूण उरलेले पूत ताचे जुजेक कस दितात. आनी आमी पळयता हॉफनी आनी फेनेयास येली यासाकाचे पूत ल्हानपणांत पोकरीपणां करतात, मात न्ही बेबदेपणांत आनी व्याभिचारांत तांचे दीस कशितात. अकरेक ते पाडाव जावन वेतात. देखून आमच्या मालगाड्यांनी म्हळां चड रापिल्यार अर्द्यार उसाळटात खंय, तशें चड तांणी तांच्या जिवितांत उपराट्यो कामां केलीं देखून तांचें जिवीतच तांणी देसवाड करून घेतलें. ताचे बदलाक मोगाच्यान आमी देवाचें उतर वाचूंक फावो. सिराकाच्या बुकान 3ऱ्या वस्वरांत आमकां जायते आशिर्वाद आसात आवय बापायक मान दिल्ल्या वरवीं. आनी थंयसर वाचता आसतना म्हज्या नियाळाक 7 आशिर्वादां बेसांवां या फायदे म्हाका मेळ्ळे. तें पयलें जावन आसा आवय बापायक मान दिताय तुका लांब आवक फावो करता सर्वेस्पर देव. दुसरें जर तर आवय बापायक तूं मान दिताय तुजें मागणें सुफळ जाता, देव तुजें मागणें आयकता. तिसरें जर तर तूं आवय बापायक मान गौरव दिताय तुजीं भुरगीं तुका संतोश दितात. चवथें जर तर तूं आवय बापायक मान दिताय म्हणजे आवय बापायची जतन घेताय, तांच्या उतर प्रायर कितले कस जाल्यार त्याग सॅक्रिफायस करून तांची जतन घेताय, तुजें पातकां बक्षतलीं, तुज्या पातकांची शिक्षा सयत देव बक्षितलो. आनी 5वें जावन आसा कितले आवय बापायक आनी म्हालगड्यांक तूं मान गौरव दिताय आनी प्रायवांची सेवा करताय तितली वर्तीन दिरवीं तूं सरकार पुंजयतलोय. आनी 6वें जावन आसाय तूं आवय बापायक मान दितना तुज्या जिवितांत आशिर्वादां वयर आशिर्वादां, बेसांवां वयर बेसांवां, कुरपे वयर कुरपा जोण घेताय. आनी 7वें सर्वेस्पर देव तुका सर शिरापांतलो तुका बचाव करता. आवय बापायचो शिराप भुरग्यांची बुन्यादच वय देसवाड करता खंय, तेंच आवय बापायचो आशिर्वाद तांचें घर थीर करता. जशें तुज्या जिवितांत सर शिरापांतलें देव तुका निवारता. तर मोगाच्यान आमी आमच्या आवय बापायक मान गौरव दिया, वडिलांक आमी विशेश तरान गौरव दिवन तांची जतन घेवया आनी अशें आमच्या जिवितांत आशिर्वादां वयर आशिर्वादां जोड घेवया. सगळीं मोगाच्यान दोळे धांपून आमी आतां थोडो वेळ ध्यान करया, मागणें करया. भोव मोगाळा सर्गींचे बापा,
तुवेंच आमकां फरमायलां आवय बापायक मान दिवंक फावो, आमच्या वडिलांची आमी जतन घेवंक फावो आनी अशें तुज्या आशिर्वादांक आमी योग्य जावंक फावो. सर्गींच्या बापा, आम्हा समेस्तांचेर आशिर्वाद घाल. आमकां तुवें दिल्ल्या आवय बापायक मान आनी गौरव दिवंक आमकां फावो कर. आनी आमच्या घरांत आमच्या कुटुंबांत असल्या उतर प्रायस्तांची आमी बरी करून जतन घेवचें कर. जायतीं प्रायवंतां आश्रमांत आसात, अनाथ आश्रमांत आसात आनी थोड्या जाणां आपल्या घरांत आसात, तांची भुरगीं बाळां नातरां कोणूच तांची जतन घेनात. तसल्या समेस्त बसत आमी मागता बापा, आमकां तांच्या विशयांत कितेंय कळीत आसल्यार आमी उदार मनान तांची जतन घेवंक, तांची सेवा साकरी करूंक, तांच्या गरजेन पावोवंक आमकां फावो कर बापा. आनी आमच्या जिवितांत सदांच उसवाडाच्या वाटेन आमकां चलोवंक कृपा दी बापा. दिव्य वाणी लायव्ह ह्या मागण्यांत वांटेली जातल्या सर म्हज्या भावा भयणीचेर आशिर्वाद घाल बापा. तांच्या मदें कोणाक काम ना तांकां वेळार एक बरें काम फावो कर बापा. सैरीक नातल्यांक एक बरी सैरीक फावो कर बापा. बिझनस करनासल्यांक तांचो चड आनी चड लाभ, मुनाफो आनी आर्थीक आशिर्वाद फावो कर. कामाच्या जाग्यार प्रमोशन आशिल्ल्यांक एक बरें प्रमोशन फावो कर बापा. कोणाक विजा ना, पासपोर्ट ना, तांच्या बसत ही आमी मागता बापा. कुटुंबा बसत परगांव वचून विविध शारांनी वचून वावर करनासात, थंयसर कश्ट आनी विशेश तरांचे संकश्ट अनुभव करनासात. त्या कश्ट संकश्टांतल्यान तूं तांकां निवार बापा. सदांच तुज्या हजारपणाचो संतोश आमकां लाभय हे आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन, आमेन, आमेन. सर्वेस्पर तुमचेय सवें आसो आनी तुमचेय सवें आसो आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. भोवमोगाचें न्हू तुमच्या समेस्त सांगता हे मागणें करूंक आनी तुमच्या खातीर मागोवंक म्हाका व्हरतो संतोश. तुमच्या हर एकल्यांच्या गरजां पासत हांव दैवीक लोरेत्र मंदिरांत मागणें करतां. देखून तुमकांय त्या संवाद धाडूंक आसल्यार आमची वेबसायट आसा डिवायन कॉल सेंटर मुल्की. तुमी प्ले स्टोराक वचून थंयसर डिवायन कॉल सेंटर मुल्की म्हण घालून सर्च बटन दाबा. तक्षण तुमकां आमचें ॲप येता. तें ॲप डावनलोड करा. तुमचे मोबायल नंबर आनी ईमेल दिवन तुमी तें ॲप तुमच्या मोबायलाचेर या टॅबाचेर कंप्युटराचेर तुमी डावनलोड केल्यार तें उक्तें करता आसतना तुमकां थंयसर मिसाची त्या संवाद दिवंक जातात. प्रेयर रिक्वेस्ट विनवणी हाडूंक जातात. आमचे व्हिडियो, आमच्यो रेतेरीचो विवर केदाळ रेतेरी आसात म्हणून थंयसर तुमकां पळोवंक तुमी शकतात. आनी रेतेरी येता जाल्यार रूम पयलेंच आमानात करूंक की तुमकां थंयसर साध्य जाता. आनी थंयसर मोगाचें न्हू तुमी प्रेयर रिक्वेस्ट धाडल्यार ते सगळे प्रेयर रिक्वेस्ट आमी भोवपळी सक्रामेंता मुखार दवरून सोमारा, मंगळारा, बुधवारा, ब्रेस्तारा, शुक्रारा भोवपळी सक्रामेंता मुखार आमी विनवणी घालता. सदांय सकाळीं 9 वरां तावन 1 वर पर्यंत तुमी येवयेत मोगाचें आमच्या सांगता दैवीक लोरेत्र मंदिरांत विनवणी घालूंक. जायते तितले रूमाय आसात, कुडाय आसात, बरे सवलती आसात. खरेंच म्हज्या वेळार सुखान आसतना कुटुंबा समेत येवन रेतेरे करून बरेपण जोण घेया. म्हजें फोन नंबर आनी म्हजें ईमेल ID तुमकां हांगासर आसा. केदाळाय तुमी म्हाका फोन करियेत आनी हांव तुमकां फोनारय तुमच्या गरजां बसत मागणें करतलो. तुमकां समेस्तां देव ताच्या मोगांत आपुरबायेन सांबाळून दी. प्रेज द लॉर्ड.